Goa mais Sreptera. Goa mais Sreptera. We want Justice. we want Justice. we want Justice. we want Justice. अरे बंद करा रे बंद करा Goa mais Bandera. अरे बंद करा रे बंद करा Goa mais Bandera. अरे बंद करा रे बंद करा Goa mais Bandera. We want Justice. we want Justice. we want Justice. Go back agriculture Go back agriculture. Go back agriculture अरे बंद करा रे बंद करा Goa mais Bandera. अरे बंद करा रे बंद करा Goa mais Bandera. अरे बंद करा रे बंद करा Goa mais Bandera. अरे बंद करा रे बंद करा Goa mais Bandera. अरे बंद करा रे बंद करा Goa mais Bandera. We want Justice. we want Justice. we want Justice. we want Justice. अरे बंद करा रे बंद करा Goa mais Bandera. अरे बंद करा रे बंद करा Goa mais Bandera. बंद करा रे बंद करा Goa mais Bandera. We want Justice. we want Justice. go back agriculture अरे go back Agriculture. go back Agriculture. Goa mais Bandera. स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा Goa mais Bandera. Goa mais Bandera. स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा Goa mais Bandera. We want Justice. we want Justice. we want Justice. we want Justice. अरे स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा Goa mais Bandera. अरे स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा Goa mais Bandera. अरे स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा Goa mais Bandera. अरे स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा Goa mais Bandera. अरे स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा Goa mais Bandera. अरे स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा Goa mais Bandera. Go back agriculture go back Bandera. अरे go back अरे go back Agriculture. agriculture we want Justice. we want Justice. we want Justice. we want Justice. Goa mais Bandera. अरे स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा Goa mais Bandera. अरे स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा Goa mais Bandera. अरे we want Justice. अरे we want Justice. अरे we want Justice. अरे we want Justice. अरे स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा Goa mais Bandera. Goa mais Bandera. गोवा में स्क्रैप करा स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा Goa mais Bandera. अरे स्क्रैप करा गोवा में स्क्रैप करा Justice. Goa mais Bandera. Goa mais Bandera. टैक्सी को है जीत
गोवा माइस बंद करा मुडामरे स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा गोवा माइस स्क्रैप करा स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा गोवा माइस स्क्रैप करा स्क्रैप करा गोवा माइस स्क्रैप करा अरे स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा गोवा माइस स्क्रैप करा वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस जस्टिस अरे स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा गोवा माइस स्क्रैप करा अरे स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा गोवा माइस स्क्रैप करा अरे स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा गोवा माइस स्क्रैप करा अरे स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा गोवा माइस स्क्रैप करा एक दो गोवा माइस एक दो गोवा माइस एक दो गोवा माइस एक दो justice we want justice we want justice we want justice justice स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा गोवा माइस स्क्रैप करा स्क्रैप करा रे स्क्रैप करा गोवा माइस स्क्रैप करा बरं ना बरं चेतन भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं बंद करा रे बंद करा गोवा माइस बंद करा बंद करा रे बंद करा गोवा माइस बंद करा बंद करा रे बंद करा गोवा माइस बंद करा बंद करा रे बंद करा गोवा माइस बंद करा बंद करा रे बंद करा गोवा माइस बंद करा बंद करा रे बंद करा गोवा माइस स्क्रैप करा गोवा माइस स्क्रैप करा गर्दी करू ना गर्दी करू आम्ही आयज आझाद मैदानार येयल्या आणि आमकां खबर आसा की टॅक्सी असोसिएशन सगळ्यांचो हांगासर स्ट्रायक चल्लो आसा फॉर लास्ट 4 days 4 दीस जाले हांगासर स्ट्रायक चल्ला लास्ट स्ट्रायक त्यांचो फूल सगळ्यांचो अटेन्शन कॅच केलेले आझाद मैदानाचेरूच गोंयभरच्यान सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर्स इन प्रोटेस्ट हांगासर जमलेले हो एक व्यवसाय आसा जो आमच्या स्थानिका कडेन आसा आणि लोकल्स लोक ह्या धंद्याचेर डिपेंड आसा हांवें असेंब्ली आसतना जेन्ना टॅक्सीचेर डेलिबरेशन जाल्लें टॅक्सीचेर डिस्कशन जाल्लें तेन्ना हाफ एन आवर सुमार ह्या इश्यूचेर आमी उलयल्ले तेंच्या भितरली पेन तेंच्या भितरले दूख कितले तांकां त्रास पडटा हेचेर सगळ्याचेर उलयल्ले आणि तरी आसतना जेन्ना गव्हर्मेंट गोवा मायल्स एका अप्रुवल दिता आणि गोवा मायल्स ऑपरेशनल करता
तेन्ना कितलो अन्याय आमच्या स्थानिकाचेर जाता, टॅक्सी ऑपरेटरचेर जाता. आमचो बिझनस टॅक्सी म्हणना फुडें इट इज नॉट लायक बॉम्बे की रेग्युलर क्लायंटेल मेळटा पळय तशें. आमचे लोकल्स डिपेंड एंटायरली ऑन द सीझन. म्हणजे 6 महिन्याचो सीझन जरी गोवा 365 डेज ऑन अ हॉलिडे म्हटलो, पण मेन सीझन आसता 6 मंथ्स. तेन्ना 6 महिन्याचो कितें धंदो आसा पळय तेजेर तेंचे एंटायर फॅमिली डिपेंड आसता. आनी अशें म्हणटात की एक्झिबरंट चार्जीस करता, एक्झिबरंट पयशे घेता. म्हाका मेन्शन करपाक दिसता की हांव फाटल्या दिसांनी इंदोर गेल्लो आनी फ्रॉम इंदोर टू उज्जैन इज 60 किलोमिटर्स. 60 किलोमिटराक 3,000 रुपया चार्ज केले. सो 3,000 रेट खंयसर. म्हाका दिसलें की गोंयान तरी वॉट एवर वॉज चार्जिंग 1,500 फ्रॉम पणजी टू एअरपोर्ट 1,000 रुपीज 1,500 इज व्हेरी व्हेरी चीप, व्हेरी लो प्राइस. आणि तितून जर तुम्ही कॉम्पिटिटिव्ह बिझनेस हाडून, कॉर्पोरेट बिझनेस हाडून जर तुम्ही तो प्राइस आनीक समज सकयल देंवयशात जाल्यार इट इज नेक टू नेक, कट टू कट. म्हणजे मेंटेनन्स, गाडयेचो मेंटेनन्स आसा. हांव एक सर्वीस मारुतीक सर्वीस प्रोवायड केलेलो मनीस. मारुतीची एजन्सी माझे हे असली, माझे सर्व्हिस सेंटर माझ्याकडे असले. आणि तितूनचो पेन लोक कसे पैशान पैसो वाटून कसे दवरता, उदारीन कसो धंदो करता हे हांवें क्लोजली पळयलेलें आसा. तेका लागून इवन जेन्ना गोवा मायल्स म्हणटा पळय आमकां हांगासर एप बेस जाय, कॉम्पिटिटीव जाय. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान पयलीं विचार करपाक जाय की स्थानिकांक कसो न्याय दिवता पळय तो, रादर दॅन गिवींग टॅक्नॉलॉजी, गिवींग सगळे आमी जरी ट्युरिस्टीक डेस्टिनेशन जाले तरी आसतना हांकां लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांचे आमचे स्थानिकांचे कशे इश्यू रिजॉल्व करतलो पळय हेजेर म्हाका दिसता चड भर दिवपाक जाय. आयज सांगोळ जरी एप बेस म्हणटा जाल्यार सांगोळडा लायटनिंग क्लबा कडेन, सालिगांव सर्कला कडेन गोवा मायल्साची टॅक्सी स्टँडींग कित्याक आसता. शांतादुर्गा देवळा कडेन हांगासर स्टँडींग गाडयो आसता गोवा मायल्साच्यो. आनी जेन्ना ह्यो गोवा मायल्स स्टँडींग रावता पळय तेन्ना एट अ डिस्टन्स जायना फुडें रोखडेच ते थंय लोकां कडेन ते पावता. सो दिस इज कम्प्लिटली रॉंग. गव्हर्मेंट प्रत्येक आतां म्हाज्याच एरियन डेव्हलपमेंट जाता. 4 crores इज नॉट अ बिग मनी. जर तांकां 4 कोटीक लागून तांकां लॉस करपाक नाका म्हणून गोवा मायल्स कंटिन्यूस जर दवरपाक जाय म्हणटा. हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स आर बींग स्पेंड ऑन डेव्हलपमेंट. मेन डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता ह्युमन डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट जेन्ना जातलो तेन्ना आमच्या लोकल्सांचे पोट कशें मारचें ना, तांकां आनीक आमी फॅसिलिटेट कशें करतले, तांकां आनीक कशें हेल्प करतले बिझनस वाडोवपाक. ट्रान्सपरन्सी येवपाक जाय. हांव मानता ट्रान्सपरन्सी येवपाक जाय धंद्यान म्हणून. कित्याक कोणाकूय ट्युरिस्ट हय तांकां ट्युरिस्टांक बरी सर्वीस दिवपाक हे आसा. ट्युरिस्टाक बरी सर्वीस दिवपाक दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी जो गोंयान धंदो जो केला पळय आयज नवे नवे डेस्टिनेशन, नवे जे फायंड आउट केले पळय ऑन इट सेल्फ. म्हाका तुमी एक प्रोजेक्ट दाखया जो गव्हर्मेंटान ट्युरिझम हाडपाक लागून गव्हर्मेंटान जाला, ट्युरिझम बूस्ट करपाक लागून गव्हर्मेंटान केला. गव्हर्मेंटान ट्युरिझम बूस्ट करूं ना, ट्युरिझम बूस्ट केला खरो टॅक्सी भावांनी. आनी टॅक्सी भावांनी नवे नवे स्पॉट्स, नवे नवे एरियाज, न्यू रेस्टॉरंट्स सगळे एक्सप्लोर करून ट्युरिस्टाक दाखयलेले आसा. तेका लागून हो जो धंदो दे आर द लायफ लायन, ब्लड लायन म्हणटा पळय ह्या धंद्याची इज ट्युरिस्ट टॅक्सी बिझनस. आनी हो टॅक्सी बिझनस जिवन दवरपाचो पूर्ण जबाबदारी गव्हर्मेंटाची आसा. जर थोडे लॉस सोंसचे पडले, सबसिडीज दिता, इतले डोल्स आमी लोकांक दिता, ते जर डायवर्ट करून जर ते गोवा मायल्स इश्यू जर रिसॉल्व करता, तेका ऑपरेशन करपाक जर हो एरिया सोडलो, लेट हिम गिव गुड सर्वीस इन द विलेजीस. गांवांनी वचून ताका गोवा मायल्स गाडयो रावोनी आनी तो बिझनस करूनी. ट्युरिस्टाच्या हेजेर कित्याक डिपेंड रावता आनी कोस्टल एरियात कित्याक रावता. तर हे सगळें बंद जावपाक जाय. वी आर टोटली इन सपोर्ट. आदीच्यान आमी सपोर्ट करता, आतां सुद्दां सपोर्ट करता. हेच्या फुडें टॅक्सी बिझनसाक सपोर्ट करतले. आमचे भाव आसा, लोकल्स आसा जे ह्या धंद्याचेर डिपेंड आसा. आनी जो लॉकडावन जालो फाटीं सगळें जालें तितून अर्दे तेंची कमरमोड जालेली. आनी हेका लागून आनीक तांकां त्रास जाता. तेका लागून दीस हॅज टू स्टॉप समवेर. आनी वी आर कम इन सपोर्ट ऑफ द टॅक्सी ओनर्स, द टॅक्सी बिझनस असोसिएशन. आनी ह्या धंद्याक गव्हर्मेंटान सपोर्ट करचे हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. हे सगळे आमच्या भितरले लोक आसा. आनी गव्हर्मेंट सुद्दां जेन्ना म्हणटा पळय रोजगार जावं आनी कितें उलयता पळय ह्या लोकांचो रोजगार मारपाचो न्हू. ह्या लोकांक जाता तितलो आउट ऑफ द वे वचोन गव्हर्मेंटान सपोर्ट करपाक जाय. थोडेशे धंदे गोंयकारांक उरलेले आसा. हांव जेन्ना लास्ट स्पिचीन म्हणलें एक कारवाचो धंदो, एक बसीचो धंदो आनी एक हेचो धंदो, टॅक्सीचो धंदो. धंदे फक्त गोंयकारांक उरल्या. हे धंदे गोंयकारा कडेन दवरून हितून तांकां आनीक कशें सबसिडायज करून तांकां कशें आमी हेल्प करतले पळय हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. हे सांगून हांव 2 उतरां आय वॉन्ट गोवा मायल्स. आतां ते काल तुमी काल दोनी गोवा मायल्साकूय मिटर लावपाक जाय. आमकां म्हणटा मिटर लावपाची हाडटा फुडें जावं चार्टाचेर रेट्स थारायता फुडें. दॅट इज सेकंडरी. द फर्स्ट स्टेप शूड बी टू स्क्रॅप गोवा मायल्स.
मागीर तुम्ही ट्रान्सपरन्सी कशी हाडटले धंद्यान हेजेर मागीर विचार करा. आणि हे करताना टॅक्सी जावपा जाय. You should know. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कोणाचे बरें चित्ता, कित्याक लागून करता? जे आमच्या प्रत्येकाकडे गाडयो आसा, माझ्याकडे 2-2, 3-3 गाडयो आसा, सगळ्यांकडे गाडयो आसा. लोकली वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन टॅक्सी. टॅक्सीचो जेन्ना येता पळय तेन्ना स्पेसिफिकली ट्युरिझम रिलेटेड जाता. आनी ट्युरिझम 150 रुपयान तो जर कालांगूटच्यान जर शिकेर येतलो, 150 रुपयान कितें करता? 150 रुपीजान तो घरा कडेन कितें व्हरतलो? आनी तेजी फॅमिली पोसपाक जाय, फॅमिली कशी पोसतलो? Because these are some of the policies which are got from the back door should be sent from the back door out. If tomorrow if government doesn't ready to scrap the Goa miles, then what will be your? We will support the taxi owners in their agitation. आणि हे म्हाका दिसता तांकां सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. गव्हर्मेंट शुड नॉट थिंक दॅट आयज गव्हर्मेंटान आसा, आयज आसा जाल्यार फाल्यां गव्हर्मेंटान आसचें ना. ताका लागून ह्या हो बिझनस कसो रिटेन करपाचो, हो बिझनस कसो तांकां वाडोवन दिवपाचो हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. सांगू कारण जे कितें उलयलें तेजे कडेन हांव पूर्णपणान सहमत आहा. एक म्हणटा ते गोवा मायल्स जे एप हाडला हे स्थानीक गोंयकारांचेर, नीज गोंयकारांचेर अन्याय करून हाडलेलें आसा. ह्या एपा मार्फत सरकारान आसलेले 2-4 लोकांची पोळी भाजता आणि ते कमिशन जे तांकां येता त्या कमिशनाक लागून तेंच्यांनी हे एप हाडलेलें आसा. आता जे सांगला त्या प्रमाणे हे एप ताबडतोब सरकारान स्क्रॅप करपाची गरज आसा, बंद करपाची गरज आसा. हे एप हाडून गोंयच्या स्वाभिमानी टॅक्सीकारांच्या कुटुंबाचेर अन्याय जाल्लो आसा. आज ज्या तरेन अशे रस्त्यार येतात, अरे हेज्या पयलीं अशें घडनासलें. आतांच हाडून कित्याक हाडलें तुमी? कांय हाडपाची गरज नासली, चलतालें तें बरें चलतालें. आतां हाडून कितें केलें तुमी? तुमची कोण ते सरकारान जे 2-4 लोक आहात त्यांची पोटां भरल्यान तुम्ही आणि स्थानिकाचेर अन्याय केला. ह्या टॅक्सीवाल्यांची भुरगीं बाळां, हे स्वाभिमानी गोंयकार जे टॅक्सीवाले आहा त्यांची भुरगीं बाळां ह्या सरकाराक शाप दिता आणि हो शाप तांकां येणाऱ्या निवडणुकीन दिसतलो. म्हाजी मागणी आसा की सरकारान, मुख्यमंत्र्यां कडेन स्पेशली मागणी आसा की तेंच्यांनी गोंयचे जे स्थानीक टॅक्सीवाले आहा तेंच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो मागण्यो एका दयाळू अंतकरणान तेंच्यांनी तेचेर लक्ष दिवचें. जे एक हाडलेलें आहा तें बेगीन स्क्रॅप करा. ह्या लोकांचे आज पळयलें जाल्यार स्क्रॅप गोवा मायल्स हाडलेल्याक त्या लोकांच्यो धन्य चलना, तेंच्या बिचाऱ्यांची कशी अवस्था आहा. म्हाज्या मतदारसंघात म्हाका खबर आसा की त्या टॅक्सीकारांनी कशे दीस हाल अपेश्टा काडले. ते लॉकडावनाच्या काळान बिचाऱ्यांक कांयच मेळूंक नासलें. आतां हे जे तुमी केल्ले आसा ते परत स्वाभिमानी गोंयकारांक त्रास दिवपाक केला काय कितें? तर त्या 2-4 लोकांक देव पळयतलो ज्या लोकांनी हें हाडलेलें आसा. ह्या भुरग्या बाळांच्या तोंडाचो जो घास हिरावन घेतला सरकारान, हांव मागणी करतां की बेगोबेग मुख्यमंत्र्यान हेचेर कितें तरी एक निर्णय घेवन व ताबडतोब स्क्रॅप करपाचो गोवा मायल्स, कित्याक जेणे करून आणि आमच्या स्वाभिमानी गोंयकारांक एक न्याय दिवचो. खंयचे ड्रायव्हर हाडल्यान तुमी भायले ड्रायव्हर तांकां धड रस्ते खबर आसना. पयर हांव टॅक्सी घेवन वतालो तो गोवा मायल्स वालो टर्नार येयलो आनी म्हाजेर मारपाचो. पूण असले लोक जे ड्रायव्हर आहा तांकां धड रस्ते खबर ना. आनी कित्याक हाडल्यान तुमी? हे फक्त गोंयकाराचेर अन्याय करपाक हाडलेले आसा. हेचे परिणाम तुमकां भोगचे पडटले. तो देव वयर बसून पळयता. तुम्ही जेन्ना स्वाभिमानी गोंयकारांक त्रासान घालता, हे तेंचे त्रास, तेंची जी गाराणी आसा देव पळयता वयल्यान. हांव मागणी करता मुख्यमंत्र्यां कडेन परत एकदां की ताबडतोब गोवा मायल्स स्क्रॅप करा. फक्त दाखोवपाक म्हणून थोड्या दिसांक जर तुमी स्क्रॅप करता जाल्यार तसली नाटकां करूं नाकात. हो कायमचो गोवा मायल्स स्क्रॅप जावंक जावो. आनी आमी मागणी करता, माझो गोवा फॉरवर्ड पक्ष सदांच ह्या टॅक्सीकारां बरोबर आसतलो. आमचे स्वाभिमानी जे टॅक्सीकार आहा गोंयचे तेंच्या बरोबर एजिटेशनाक सुद्दां आमी खंयच्याय वेळार खंयच्या मोद्यांनी सुद्दां येवपाक तयार आहा. तुमी आमकां फक्त सांगचे, आमी तुमच्या बरोबर सदांच आसतले.
ते एजिटेशन कितले दीस उरतले आता हेजिटेशन आसा तें इनडेफिनिट जो मेरेन कितले दीस ताका दीस ना जो मेरेन हे परमिशन न्हू जो मेरेन आमचे हे फुलफील जायना तो मेरेन पयली गजाल हांव आमच्या सालिगांवच्या आमदाराक तशेंच शिवोलच्या आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा आयज ते स्वाभिमानी गोंयकाराच्या फाटल्यान रावले हेजे पयलीं रावल्ले ते सो हांव तुमकां दोगांयकूय थँक्यू म्हणटा अशेंच आमच्या बरोबर रावात तशेंच आयज थोड्या एसओपीच्या कारणां खातीर आमकां एसओपी मेंटेन करची पडली त्या खातीर आमी जे आमचे सगळे टॅक्सी भाव आसा तांकां सांगले बाबा तुमी चड जाणी नाजाल्यार जातात पुणून गाडयो बंद करात आनी घरा कडेन रावात सो आमकां खंयचेच कायदो जो आसा तो आमकां मोडपाचो ना कित्याक आमी नीज गोंयकार आमी स्वाभिमानी गोंयकार आमी करच्या पयलीं 10 फावटी चिंतता कित्याक खंयच्याच पब्लिकाक कित्याकूच त्रास जावपाक जायना म्हणून सो हांव गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता अजुनूय रिक्वेस्ट करता आमची सहनशीलता पोवची न्हू आमकां कृती करूंक लावची न्हू तुमचे कडेन मागता की हे गोवा मायल्स जे आसा पळय स्क्रॅप करचे नाजाल्यार येणाऱ्या काळाक म्हणच्या पयलीं आमी वेट करता 19 तारखेची आनी 20 तारखेची जशी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान हे दिल्या तेंचेर बडी पडटा कही दिसता म्हाका आनी पडोंक जाय आसलेंचेर बडी ऑलरेडी हांकां भायर मारूंक जाय 12 आमदारांक जावपाक जाय सो हांव मागतात तेज्याक पयलीं तुमचे कडेन जाता जाल्यार हे गोवा मायल्स स्क्रॅप करात एक 4 जाणांक 5 जाणांक आफोवन धाडनाकात मागीर एक इश्यू जाता की आमी बॅगां घेवन येता जावं कोण बॅगां घेवन वयता म्हणून ती भानगड आमकां नाका आनी आमकां करपाची ना तुमकां जर दिसता आमच्या वांगडा उलोवपाक जाय अवश्य तुमी आझाद मैदानार येयात भासाभास करयात जशें आमी सांगला तुमकां पयलीं भासाभास करयात कितेंय जावं तुमी रायट आमी रॉंग तुमी रॉंग प्रामाणीक कोण अनप्रामाणीक तो पळोवया तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता गोवोरमेंटा कडेन तशेंच आमच्या आमदारां कडेन आमकां सपोर्ट करात हे नीज गोंयकारां कडेन एकूच धंदो उरलेलो आसा हो टॅक्सीचो बाकी हे सगळे गोवोरमेंटान सगळ्यांक रस्त्यार हाडलेले आसात तुमी पळया मेळावली रेल्वे ट्रॅक म्हणनाका तेज्या उपरांत कोल म्हणनाका तेज्या उपरांत नुस्तेकारांक म्हणनाका जळमाळाक तेंच्यांनी सारकें हें करून दवरला सो हांव चड उलयना इतलेंच सांगूंक सोदता की गोवोरमेंटाक हेजेर लक्ष घाल ऑनरेबल सीएम तुमकांय सांगता हेजेर लक्ष घाल तुमकां परत सांगता जो जेन्ना आमी तुजे कडेन येयल्ले तूं फक्त तकली हालयतालो आनी तुजे ह्यान पयलीं कांयच करूंक ना आतां तकली हालोवपाची बंद कर आनी कितें आहा पळय तो नीज गोंयकारांक एक हे दी न्याय दी सो सांग थँक्यू What do you like to say about the meter? Minister said about all private taxi will be getting the meter. So तुम्ही रेडी आहात मीटरा खातीर? पळय एक्चुअल कितें जाणा तूं रेडी म्हणपाचे मागीर पयलीं यो गोवा माय स्क्रॅप करात बसया डिस्कशन मागीर बसया उलोया सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेया आनी तेजे उपरांत मिटराचेर उलोया आमी तांकां मिटर ना हय अशें कांयच म्हणूंक ना स्क्रॅप करात मिटराचे फुडले पळोवया आमी कालूच स्टेटमेंट दिला मीटर घेवपाक ट्रान्सपरन्सी हाडूया इवन आमी तांकां पयलीं पासून तें सांगलां तुमची गोवोरमेंटान वेबसायट करात रेट घालात तुमची रेट घालात कलंगूटच्यान हांगा कितले पणजेच्यान एअरपोर्ट कितले खंयच्यान जेन्ना गॅस येतलो तेन्ना गोवाचे एप काडात कितें घालात तुमचे गोवाचें नांव आनी एप काडात हॉटेल टू हॉटेल पॉइंट टू पॉइंट रेट रेट दियात प्रॉब्लेम ना जे गव्हर्नमेंट रेट दिता पळय आमकां हॉटेल टू हॉटेल त्या रेटीन आमी चलपाक रेडी आहा काय लावचे ना पूण जे तेंच्यांनी गॅजेट दिल्लो आसा 2014 तो अजून पर्यंत हे जावंक ना तीच रेट आसा पयलीचीच रेट आसा पूण त्या रेटीक सुद्दां आमी मारिना भाडी तेच्या कमी रेटीन मारता तुम्ही रेट डिस्प्ले करात गव्हर्नमेंट आमकां कांय इश्यू ना तुम्ही रेट डिस्प्ले करा तेच्या उपरांत आमी उलोया मिटराचो हो प्रश्न सेकंडरी तुमकां मिटर हाडूंक जाय घालूंक जाय रेट करूंक जाय ते सेकंडरी पयलीं गोवा माय स्क्रॅप करात मागीर फुडें उलोया तुम्ही रेडी ना मीटर म्हणजे रेडी आहा पळय आमी रेडी आसा ना पळय ते मागीर पयलीं स्क्रॅप करा It is not possible to scrap the Goa mines. Minister सांगला it's not possible to scrap the Goa mines. वाय He said
नो दॅट्स वॉट आय एम आस्किंग वाय मेळावली जर कॅन्सल जावं शकता पब्लीक डिमांडाचेर जाल्यार हे कित्याक जावं शकना आय एम आस्किंग टू द ऑनरेबल मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट वाय कित्याक आन्सर दियात आमकां आणि सिद्धार्थी Thank गोवा you. सिद्धार्थी गोवाचे हॉटेल एका रातीन त्यांच्यानी 40 आमदारांनी हे केले डिसिजन घेतले कितें ते डेमोलिशन आसले सिद्धार्थी गोवा ते त्यांच्यानी कशें त्यांच्यानी पास केले सिद्धार्थी गोवा कशें दवरले हॉटेल कशें दवरले त्यांच्यानी आणि हे आमच्या लोकांक लागून जायना एका हॉटेलाक लागून जर तुम्ही हे सर्क्युलर पास करूंक शकतात बाबा ते हॉटेल मोडपाचें न्हू न्हू आणि हे आमचे गोवा मायल्स आमचे गोंयचे भुरगे सगळे उपाशी मरता ते एका अख्ख्या गोंयकारांक लागून जे गोवा मायल्स स्क्रॅप करूंक शकना एक हॉटेल तुम्ही डेमोलिश करपाचें हाडूंक शकतात जाल्यार हेका कित्याक घेयना स्क्रॅप करून घेना कित्याक हे गोवा मायल्स म्हणजे नाथींग मरे हांगा सगळे घाटी चलयता मरे गोवा मायल्स तांकां रस्ते खबर ना काय ना फाटल्या दिसांनी एक गॅस घेवन येयलो गोवा मायल्स एअरपोर्ट टू मोडचे तो 3-4 वरांनी पावलो पेडण्यासून घेवन येयलो ताका काय खबर ना आनी असले खंय दवरता तुमी ते ड्रायव्हर ते गोवा मायल्साचेर तांकां कोंकणी कळना काय ना तंबाखू खाता सोरो पियेता वाटेर खंय तरी हप्ता संडास करता संडास हप्ता वाटेरचे मागीर हे कशें बाटली घेवन वयता आनी सगळे करता तेंचे संडास टॉयलेट सगळे तेंचे गाडयेन आनी आमच्या लोकांचे गांवच्या गांवांनी घोळ करता म्हणजे गोवा मायल्स तांकां कळना हे कस्टमर एक्स्ट्रा पयशे घेता याद नाही हांव सुदेश कलंगूटकर टॅक्सीच्या धंद्यान आहा म्हाज्योय 2 टॅक्सी चलता हॉटेलाक प्लस आमी बसीच्याय धंद्यान आहा आयज परिस्थिती अशी येयल्या की आयज तुका फाल्यां म्हाका आमकां आतां तुमकां सगळ्यांक सांगून दिसता आयज टॅक्सीवाले तर हांगासर आनी आमी बसवाले येयल्ले आसा हांव सगळ्यांक आवाहन करता आयज फुडें हे टेम्पोवाले टॅक्सीवाले ट्रकवाले यांची हीच परिस्थिती जातली तेन्ना हांव सगळ्यांक सांगता एक हात करा एक मूठ करा आनी सगळे रस्त्यार या तेन्नाच सरकाराचे दोळे उगडटले कित्याक आयज मेळावलीचो प्रश्न येयलो मेळावली सगळे गांव एकठांय जावन थंय गेले त्या जाग्यार तशेंच टॅक्सीवाले 2 व्हिलर टेम्पो रिक्षावाले आमी बसवाले तुमी सगळे रस्त्यार येवया पळया कित्याक जायना पळय तें आमकां जाय ते म्हाजी टॅक्सी आसलेल्या कारणान हांव हांगासर येयल्लो आसा प्लस म्हाज्यो बसी आसा आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदतां हांव सगळे रिक्वेस्ट करता आमी बसवाल्यांक पासून गोंयकारांक लागून मरया आनी गोंयकार म्हणून जिवया हेच्या फुडें हांव कांय सांगिना तुम्ही सांगला म्हणून सांगता कायदे गेले आयज जर लोक फाल्यां रस्त्यार येत जाल्यार सगळें जाता आनी रस्त्यार येयल्या शिवाय न्यायूय मेळना आनी ह्या सरकाराची हीच परिस्थिती ह्या सरकाराक आमी रस्त्यार येवनूच न्याय घेवंक जाय आनी अशें न्हू भुरग्यांक घेवया बायलांक घेवया आमच्या सगळ्यांक घेवया आनी रस्त्यार येवया कित्याक हें आतां फुडें अशेंच जावपाचें आहा पेपर आमी वाचता तेजेर तुमी पळयला जातले गोंयकार हे उरचे ना आतांच बाजारान वचून पळया आपोल कशें रे म्हटलें क्या मागता हे तुमको म्हणून विचारता कितें ही परिस्थिती आमची जावंक जायना हांव तुमकां सरळ सांगता टॅक्सीवालो एज ए टॅक्सीवालो हांव तुमच्या वांगडा आसा प्लस बसवाल्यांकूय आमी तुमच्या वांगडा हाडटा पूण केन्ना आमी सगळ्याच्या दारान या ट्रकवाल्याच्या टेम्पोवाल्याच्या रिक्षावाल्याच्या आनी सगळ्याच्या बायल्या भुरग्यांक घेवन रस्त्यार येवया हो एकूच आमकां न्याय ही 2 उतरां सांगून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक हांव टॅक्सीवालो हेंय तुमकां सांगता देव बरें करूं थँक्यू शेकवाल्यांक फिशरमॅनांक आमच्या सगळे पेडण्याचे आता लफडे झाल्या बाबू आता काल ऍक्सिडेंट झाला म्हणटा ते लोकांचे श्राप आहे बाबू आता ऍक्सिडेंट झाले लोकांचे श्राप कित्याक पेडण्याचे बावड्याचे पेडण्याचे लोकल आहा पेडण्याचे लोकल आहा तांकां ट्रकांक थंय कॉन्ट्रॅक्टाक दिवंक ना भायल्या एमआयचे महाराष्ट्राचे आनी घसरले कर्नाटकाचे गाडी चलता थंय एअरपोर्टाक थंय मोपा जर एअरपोर्टाक आमच्या लोकलांक फायदो ना जाल्यार आमी ते मोपा एअरपोर्टूय बंद करूं शकता आमकां नाका जाल्यार आमी कांय कितें करूं शकता गोंयकार आमचे पेडण्याचे आमी स्वाभिमान पेडणेकारांक अशें रस्त्यार घालता हो मडगांवसून येवन चितून दाखयता ताका मडगांव ताका 2-5 वोटींग करून घेवन दाखोवपाचे बाबून ते पेडण्यान तुका घेवन करूं नाका हांगा पेडण्याच्या खुस्तार पेडणेकारांच्या खुस्तार तूं पोट भरता फॅमिली जगता आनी पेडणेकारांचे अशें हाल करताय तूं ते बावडे रस्त्यार बसल्या ते ट्रक काल कर्नाटकाचे महाराष्ट्राचे सगळे ट्रक येवन मायनिंग हेका चलता हेका एअरपोर्टार चलता तांकां तेचेर लक्ष दवरा तुमी दादा कितें चलता थंय कितें करता तुमी बीजेपी जाल्यार हुकुमशाही करतात लोक जर सगळे उठात जाल्यार तुमकां धांवचें पडटलें गोंय सोडून तुमकां थँक्यू जालें
थँक्यू. Wait. 24/7 Thank you.